वेर्णाचे फार्मास्युटिकल कंपनींनी जाता तितले गोंयकारांक जॉब दिवचे एग्रेसिव्ह गोवन्साच्या बावट्याखाला एक्टिविस्टांनी कंपन्यांक निवेदन दिले. We have a very renowned pharmacy college in Panjim. ते भुरगे ग्रॅज्युएट जाता year after year. कितल्या भुरग्यांक घेतला ह्या pharmaceutical companies? So we have decided to send a delegation which will meet the management of Cipla, express a concern, give them a memorandum, and we will come back. We will wait, we will give them some time. In that time frame, if Cipla does not revert back with satisfactory solution where they are not supposed to retrench or dismiss the local workers, we will watch and wait. We are also doing an investigation on other pharmaceutical companies. To name one company, Lupin, which is a famous world giant in pharmaceutical world. थंय हात दुबोरपासून गोंयकार ना थंय. They are using all our resources. So we are just hinting. We will be going after all companies to ensure no injustice is done to the youth of Goa. अरे जॉब जे आसा ते तरी दी पयलीं. तूं लोकांक बेश्टे कमिटमेंट करूंक सोदता IT सेक्टराचें. In fact, they are just trying to fool every Goan on the basis of the technology. एक बरी बरी नावां काडटा ते IT पार्क येतले, हे पार्क येतले, ते पार्क येतले, पूण एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी तशी ना. मुद्दम पळयल्यार तुमी 2 वर्सां पयलीं ट्रेनिंग स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग आनी एम्प्लॉयमेंटाची एक मिटींग ऑर्गनायज केल्ली मिस्टर विजय सरदेसाय. 600 लोक आयिल्ले. आय वूड लायक टू आस्क फ्रॉम दी 600 पीपल हाऊ मेनी पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट ओवर हियर. ओके, आमचो मेन इशू हा की गोंयकारांक प्रायोरिटी दिवची इन प्रायवेट सेक्टर जॉब्स. ओके, आता अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडला म्हणजे गोंयांत ते सगळ्यांक खबर आसतलें. बट अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कित्याक आसा हो? कित्याक की कारण हांगा गोंयकारांक प्रायोरिटी दिल्ली ना. ओके, आनी सेकेंड थिंग, जे ऑपॉर्च्युनिटी सपोज गोंयांत ना जाल्यार हे भायले मायग्रंट्स येता कित्याक? सो सपोज गव्हर्मेंटान आमकां एक रिलीफ दिवची, एक प्रायोरिटी दिवची, आनी तीच आमच्या खातीर एक व्हडली रिलीफ आसतली.